Logarithm lesson for the class 9. In the first exercise, we will see express the following in the logarithmic form. Okay, so हांगासर जी स्टेटमेंट दिल्या तुमका 2 cube equal to 8. Okay, so ही जी दिल्या पय ही in exponential फॉर्मान दिल्या. ओके, सो हांगासर लास्ट इयर तुम्ही जो लेसन लर्न केल्लो पळय लॉज एंड एक्सपोनंट तेतून तुम्ही लर्न केले आसतले. सो 2 क्यूब म्हटल्यार कितें 2 यो 3 टाइम्स सेल्फ मल्टिप्लाय येता. सो क्यूब ही तेजी पावर. सो 2 हो सेल्फ डिवाइड जाता. सो हेजे आन्सर कितलो येयलो 8 येईल. ओके, सो तुमकां आतां इन अ फॉर्म लॉगेरिथमीक फॉर्मान बरोवंक जाय. सो इन लॉग फॉर्मान बरयतलो पळय लॉगेरिथमीक फॉर्मान तेन्ना वर्ड शॉर्ट वर्ड यूज करूंक जाय तो लॉग. ओके, सो सी हियर. सो लॉग ऑफ 8 मातसो स्पेस दवरा कित्याक तुमकां हांगासर तेजो बेज बरोवपाक जाय. सो तो बेज येतलो तो 2 इक्वल टू 3. सो हांगासर अशें बरयतलें पळय लॉग ऑफ 8 टू द बेज 2 इज इक्वल टू 3. सपोज ही स्टेटमेंट तुमकां इन वर्ड फॉर्मान बरोवंक जाय जाल्यार अशें बरयतलें लॉगेरिथम ऑफ 8 टू द बेज कितलो दिला तो घेतला आमी 2 इज इक्वल टू 3. सो लायक दीस यू हॅव टू रायट. ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आसा पळय सो हांगासर आमी इन लॉग फॉर्म कशें बरयतले ही स्टेटमेंटीक लॉग ऑफ 81 टू द बेज हांगासर जो 3 आसा पळय सो log of 81 to the base 3 is equal to 4. So in a word form कशें बरयतले logarithm of 81 to the base 3 is equal to 4. Okay, so next जो आसा पळय सो हेका काय बरयतले log of y to the base b equal to x. So same way इथून बरयतले logarithm of y to the base b is equal to x. Okay, so like this you have to solve. Okay, so हे first type जाले. second type जे आसा ते next video तुमका मागीर शो करता ते. सो हांगासर तुमकां जे एक्स्ट्रा आसा ते तुमी प्रॅक्टिसे खातीर प्रॅक्टीस करा तेजेर. ओके, थँक्यू.